नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। सीएचेर बीजेपीचे हजारांनी कार्यकर्त्यांक घेवन पणजे शक्ती प्रदर्शन। काँग्रेस मुस्लिम क्रिस्तावांक भिसडायता। रॅलीत काँग्रेसीचेर फोग। राहुल गांधीन खंय सीएचेर 10 लायनी उलोवच्यो। बीजेपीचो नवो प्रदेश अध्यक्ष दामू काय तानावडे दोगूय रेसीत। गोंयांत नव्या अध्यक्षाची चाचपणी सुरू। कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा बरोबर आमदार मंत्री बीजेपी वरिष्ठ फुडाऱ्यांची बसका। रोड टॅक्सांत सूट। मायनिंग महामंडळ सनबर्न गोवा डेरी संजीवनीचो कारभार। मोगोचे सरकाराच्या अंदाधुंदीचेर फारार फार। मोगोच्या अध्यक्षाची वेंचणूक मात अजून ना। प्रधानमंत्री मोदी इंदिरा गांधीचो भक्त। साम दाम दंड भेद कशेंय करून जिखूकच जाय म्हूण मोदी शाह जोडी वावुरता। राजदीप सरदेसायान मोदी शाह जोडयेर बरयल्ल्या पुस्तकाचे प्रकाशन। दक्षिण गोंयांत 7 आनी 8 जानेराक उदका पुरवण बंद। साळावले 160 MLD वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटाचे मेंटेनन्स। प्लांट बंद। लोकांनी 2 दीस कळ सोंसची। PWDची विनवणी। आणि हिरो आय लिगांत शेनवारा चर्चिल ब्रदर्स आड ईस्ट बंगाल फातोड्ड्या। चर्चिल ब्रदर्स कोच म्हणटा बरो खेळ करतले। ईस्ट बंगालाचो कोच म्हणटा टॉप पोझिशन राखूंक खेळटले। गोवा विथ सीएच्या हयकाराचो जय जयकार। बीजेपीन हजारांनी कार्यकर्त्यांक पणजे हाडून सीए विरोधा आड शक्त दाखयली। काँग्रेस मुस्लिमांक आनी गोंयच्या क्रिस्तावांक सीएचे नांवान फक्त भंय घालता। शेजार राष्ट्रांतल्या शरणार्थी अल्पसंख्यांक काँग्रेसीन दिलो ना तो न्याय मोदी सरकारान दिलो म्हूण बीजेपीची महारॅलीत जाप। राहुल गांधीन खंय सीएचेर 10 लायनी उलोवन दाखोवच्यो। नड्डाचें आव्हान। मुझे कांग्रेस की सोच, आई फील पिटी, मुझे तरस आता है उनकी सोच पर कि राहुल गांधी सीएए पर, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट पर 10 लाइनें बोल के दिखाएं, 10 लाइन्स ऑन सीएए, और 2 लाइनों में बताएं कि इसका विरोध है कहां। जानते ही नहीं, पता ही नहीं। इसमें पासपोर्ट मांगा जाएगा, इसमें आधार कार्ड मांगा जाएगा, सुबह शाम हल्ला, सुबह शाम हल्ला। अरे भैया पढ़ लिख लो। मुझे आपके विचार और आपके ज्ञान पर तरस आता है। परिवार को बचाने के लिए सब कुछ, अपनी संस्कृति, अपना घर, अपना बार, सब कुछ छोड़ करके भारत आए थे। लाखों लोग आए थे कि नहीं आए थे? आए थे कि नहीं आए थे? नरसंहार हुआ था कि नहीं हुआ था? लाखों लोग मारे गए थे कि नहीं मारे गए थे? ये भारत ने तस्वीर देखी। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। 1950 में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि हमारे लोग वहां जो उत्पीड़ित हो रहे हैं उनको बचाना हमारा काम है, और भारत में हमारे माइनॉरिटी में मुसलमान आते हैं उनको बचाना हमारा काम है। हमारे यहां मुस्लिम राष्ट्रपति हुए, एक नहीं अनेक। हमारे यहां चीफ जस्टिस हुए, हमारे यहां बड़ी संख्या में गवर्नर हुए। कभी हमारे यहां भेदभाव नहीं हुआ। आजादी के समय जो मुस्लिम 9% थे वो बढ़ के 14.5% हो गए। हमें खुशी है। लेकिन पाकिस्तान में हमारे हिंदुओं की, क्रिश्चियन की, सिख की, बौद्ध की, जैन की, पारसी की संख्या 23% थी। वह घट करके 3% आ गई। बांग्लादेश में हमारी संख्या
माइनॉरिटी की 23% थी, जिसमें सिख थे, हिंदू थे, बौद्ध थे, जैन थे, पारसी थे, क्रिश्चियन थे, वहां घट करके 7-7.5% हो गई। कहां चले गए सारे लोग? क्या उनका धर्म परिवर्तन हो गया? काम किया गया। और सीएए में मोदी जी ने और अमित शाह जी ने यह व्यवस्था की कि जो लोग, अभी चर्चा होती है कि इतने लोग आ जाएंगे तो भारत का क्या होगा, इतने लोग आ जाएंगे तो भारत का क्या होगा। आएंगे नहीं, आ गए हैं। जो आ गए हैं, रह रहे हैं, उनको नागरिकता का अधिकार दिया जा रहा है। ये हमको समझना चाहिए। आइए बताइए, गोवा इज विद सीएए, गोवा इज विद सीएए, गोवा इज विद सीएए। आमकां बेश्टे येतात पोर्तुगाल पासपोर्टा वयल्यान। अरे मुळात सीए या विशयात कोणाचेच नागरिकत्व रद्द करपाचें नाव। सीए हो विषय जो आसा हो पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशाच्या पुरतो मर्यादीत आसा। आमकां पोर्तुगालचो पासपोर्ट ज्यांच्या कडेन आसा तांकां भंय घालपाचो प्रयत्न करता। हांव म्हज्या मायनॉरिटी भावांक मुद्दामून सांगूंक सोदता, या सीए या विशयाचेर जरी पोर्तुगाल पासपोर्ट काही जाणां कडेन आणि पोर्तुगालचे जेंचे हांगासर नागरिकत्व जे इन लॉंग रन विच इज अ नॅचरल प्रोसेस, या प्रोसेसान म्हणजे खंयसरूच आमी म्हणटा की नागरिकत्व भायल्या देशांतले हांगासर तांकां मेळपा जाय, जो नॅचरल जस्टीस प्रोसेस आसा त्या प्रोसेसांतल्यान ते कायद्या नवे आयज पर्यंत जे दायज येयला ते खंयसरूच रद्द करूंक ना। त्या खातीर म्हाका दिसता मायनॉरिटी भेस्टोवपाचो विशय बंद करपाक जाय। बीजेपीचो नवो प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक काय सदानंद शेट तावनावडे दोगूय सध्या अध्यक्षपदाचेर रिसीत आसात। बीजेपीन नवो अध्यक्ष नेमूक हालचाली सुरू केल्यात। नवो अध्यक्ष थारावपा खातीर बीजेपीचो कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा बरोबर आमदार मंत्री बीजेपीचे वरिष्ठ फुडाऱ्यांची बसका जाली। We give advice to all the MLAs and all the MLAs of the party. How should we connect with the people? How should we go ahead? We thought you explained the minister was the minister then. So mining Which the issue that were mining issue, all these issue of mining, all the issues have been spoken to him. And definitely we will be taking up the matter and from the part of the party in the center, they will definitely look into it and do what should be done. So president No, nothing else. anything discussion on Mother River? All that was put forth to him. All the MLAs, all the Yeah, with the MLAs and Michael Obenfit has put that issue there and he's noted down and we'll definitely get back at this. Why the issue, mining issue to start, what tourism, the fall in tourism, all these things have been put to him and they will look into it. आज खरंच आयले उपरांत ते आमच्या प्रत्येकाचे तुमची अडी अडचण कितें, तुमच्या मतदारसंघाची अडी अडचण कितें, वया खातीर कितें जायी अशे पद्दतीन विचारपूस केली। बरें म्हादयाचेर इश्यू मायनिंग म्हादयाचेर इश्यू जे विशय जे सांगले आसा ते म्हादय विशयी आमी डिस्कस केल्ले आसा, मायनिंगा विशयी डिस्कस केल्ले आसा, टुरिजमा विशयी, एग्रिकल्चरा विशयी सगळे जे विशय आमी तेंचे नदरेर हाडून दिल्ले आसा हे विशय तांकां सुटू करपा जाय। आनी गोंयची समस्या कितें आसा, म्हादय विशयी कशें आसा, मायनिंग बंद जाल्ले कारणान कितें जाल्लें आसा, ते सगळे आमी सविस्तर हें केलां तेणी हाजेर म्हणजे। आनी आमकां गोंया खातीर जे थोडेशें मायनिंग बंद जाल्ले कारणान फायनान्शियल कंडिशन तितली येना तेन्ना आमकां थोडीशी स्पेशल पॅकेज बी दिवची हो विचार करचो, जेणे करून प्रत्येक मतदारसंघांनी कामां जातली, म्हणजे कामाक अडचण येवची ना। आनी जे मेन इश्यू आसात जे म्हादय विशयी आनी मायनिंगा विशयी हे सुद्दां आमचे नदरेर हाडून दिल्ले आसा आनी तेणी हें केल्लें आसा। रोड टॅक्सांत सूट, मायनिंग महामंडळ, सनबर्न, गोवा डेरी, संजीवनीचो कारभार सगळे इश्यू एका बरोबर घेवन मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार कितल्या दिसांनीच मिडिया मुखार हाजीर। प्रुडंटान केल्लो बाबू आजगांवकाराच्या फॉरेन टुराचो एक्सपोजय मोगोन वयर काडलो। सरकार खंय कायदे खुट्याळाक लावन स्वायत्त सहकारी संस्थांनी मेतेर जावंक लागला। मोगोच्या अध्यक्षाची संघटनात्मक वेंचणूक मात अजून जायना। त्या खातीर मोगो पक्ष वाळपय साट्रे म्हणून थंयच्यान जी म्हादय सुरू जाता थंय एक दिसाचे धरण कार्यक्रम मोगो पक्षाच्या माध्यमांतल्यान सुरवातीक केलो वतलो। सरकाराची आज आर्थीक परिस्थिती तर पळयत जाल्यार आज खूब चिंतेची गजाल आसा। आज आर्थीक परिस्थितीचेर सरकारान बरोच विचार करूंक जाय, कारण तुमकां खबर आसा सरकारान ऑलरेडी 2000 कोटी जवळ जवळ लोन काडिल्लें आसा ह्या वर्साचें। आनी
आणि सरकार लोन मार्च पर्यंत काढू शकता की ना हो एक प्रश्न आसा. आणि जर काढू शकना जाल्यार म्हाका दिसता ह्या सरकारान सटी काढून पटी काढून सटी करची लागतली. म्हणजे पटी काढून हें सरकार चलोवचें लागतलें. मोटर व्हेकल 50% कन्सेशन दिलें टॅक्साक. तुमी पळयलो फिगर ते टॅक्साक कन्सेशन दिलें. व्हेकल खपशे म्हणून 50% टॅक्स कन्सेशन दिलें. म्हाका सांगा 54 कोटी तुमकां 3 म्हयन्यांत आयले आनी फाटले 3 म्हयन्यांत तुमकां 48 कोटी आयले. 100% आसतना तुमी विचार करूं ना. 100% जेन्ना सरकार टॅक्स घेतालो नव्या मोटर व्हेकलाचेर तेन्ना 100%चेर 48 कोटी आयले आनी आतां 3 म्हयन्यांत 50% करून फक्त 53 कोटी आयले. 52 कोटी 3 कोटीचो फायदो जालो 3 म्हयन्यांत. पूण लॉस कितलो जालो आनी 50% लॉस जालो सरकाराक. आतांच हांवें एक न्यूज आयकली प्रुडंटाचेर. RTI अंडर आमचो होम मिनिस्टर टुरिजम मिनिस्टराचो 3 दिसांत कोण अमेरिके वचून येवं शकना. 2 दिसांत कोण हांगा येवं वचूं शकना. हो एक्सपेंडिचर कंट्रोल कोणी करप. ही फेक बिलां पे करप म्हणजे थंय कंट्रोल ना कोणाचोच असो अर्थ जाता हेचेर. त्या खातीर सरकाराक म्हजो रिक्वेस्ट आसा की तो एक्सपेंडिचर कंट्रोल करचो. प्रधानमंत्री मोदी इंदिरा गांधीचो भक्त. वाजपेयीचो न्ही. तो आनी शाह दोगूय आदी सावन साम दाम दंड भेद आनी हिंदुत्व सोयीस्कर वापरतात. मोदीक हरोवंक विरोधकांक सुपर कामगिरी करची पडटली म्हूण राजदीप सरदेसाय 2019 हांव मोदी वन इंडिया पुस्तकाच्या विमोचन सुवाळ्यात उलयलो. काँग्रेसीन केल्यो त्योच चुको BJP करता. 12 वरांत सत्ता बदलूंक शकता. गोंयांतूय बदलप अशक्य ना. Leaders like Mr. Modi have done what Virat Kohli has done to cricket. He's made elections more competitive. You can't now fight elections coming 1 or 2 months before the election. Mr. Modi and Amit Shah have changed the rules of the game. Like Kohli has made it clear, you have to be super fit to play for India. Now you have to be super fit to defeat Modi. He's also made the means less important. Only thing that matters is the end. Chunav jeetna hai. Then Sam, Dam, Dand, Bhed. कुछ भी करना है, चुनाव जीतना है. Someone, and that's why I think the book is important to understand the context from the years which they came up in Gujarat, Modi and Shah. They rose from municipal elections, weaning away independents, taking away defectors from parties, breaking parties, playing Hindutva politics, playing Hindu against Muslim. That's where they come from. Nothing should surprise you. On the other side, you cannot disagree with the fact that Amit Shah and Narendra Modi together have built this machine where you have thousands of WhatsApp groups, where you have out of 10 lakh booths, 9.5 lakh booth committees with 20 to 25 BJP workers completely committed to the task of spreading the message. He took a risk, and he is a consummate risk taker. I mean, that is the appetite for each the Gujarati businessman appetite. And he's a political entrepreneur almost. Particularly Shah, even more than Modi. I've always believed Modi wants the Nobel Prize. Shah wants to win the next election. Maybe Indira Gandhi did the same. But I think India was a less, I don't think she had the technology available. I'm sure she would have done all this. If there is one person whose playbook Modi has borrowed, it is Indira Gandhi. Modi is no Vajpayee Bhakt. He's an Indira Gandhi Bhakt. That's his role model. Kuch bhi karna hai, chunav jeetna hai. Finish the opposition, decimate them. And it's the story about how Rahul Gandhi messed up in Goa. You will have to read the book for the story, but it's there could have easily been a Congress Vijay Sardesai government. I don't know what happened that night in Goa. And what changed between my midnight conversation with him and 7 in the morning. But one of the reasons was Rahul Gandhi moved slow. Mr. Modi is falling into the same trap. He's disconnecting himself at one level from the people. Some of the other key members of this government are mainly Rajya Sabha. The BJP is committing the same mistakes that the Congress did. People in top positions should be experts. Indians must look, Harold Wilson once said in Britain that a week is a long time in politics. In India, 12 hours is enough.
It was enough for Devendra Fadnavis to be sworn in, for him to be removed. I don't know what Vijay Sardesai will do tomorrow. I don't know what my friend Girish Chodankar will do tomorrow. You never know in Goa. दक्षिण गोंयच्या 4 मुखेल तालुक्यांनी 2 दीस उदका पुरवण जावची ना. साळावलीच्या 160 MLD वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटाचे 7 आनी 8 जानेराक मेंटेनन्साचे काम आशिल्ल्यान दक्षिण गोंयांत हे 2 दीस उदका पुरवण बंद आसतली. सांगे, केपें, साश्टी आनी मुरगांव तालुक्यांत आनी ह्या तालुक्यांतल्या गांवांतल्या लोकांनी 2 दीस कळ सोंसची म्हूण PWDची जाहीर कळोवणे वरवीं विनवणी. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. ओपाच्या 27 MLD उदका प्लांटाचे काम जाला. 32 कोटींचो हो प्रकल्प खासा तिसवाडी बरोबर कदंब पठारावेल्या कॉलनींतल्या लोकांची उदका पुरवणेची वेवस्था करतलो. प्रुडंटान ओपा वचून प्लांटाचे तयारीचो नियाळ घेतलो. प्रकल्प जाला 15 दिसां भितर तो सुरू करूं येता म्हूण अभियंतो सांगता. सरकाराक मात मुहूर्त मेळना. तो मुहूर्त मेळटा तेन्ना तिसवाडीची उदका पुरवण सुरळीत. खांडेपार न्हंयवेले ओपाचे 27 MLD उदका प्लांटाचे काम मार्च 2014 आदलो रक्षा मंत्री आणि मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराच्या कार्यकाळात सुरू केल्ले. पुण्याच्या घारपुरे इंजिनियरिंग आणि कन्स्ट्रक्शन कंपनीक काम दिल्ले. सुमार 32 कोटी मोडून हो प्लांट बांधला. हो प्लांट खासा तिसवाडीक उदका पुरवण करतलो. ओपा जो नवो 27 MLDचो प्लांट जो बांदपा आयिल्लो तो एक्सक्लुझीव फक्त कदंबा प्लेटो पणजी ह्या वाठारान हेजें उदक सप्लाय जातलें आनी 27 MLD प्लांटाचें काम आतां आमी पळयलें भितर वचोन. आमकां हेज्या पयलीं एंट्री दिनासले भितर, पण आयज इंजिनियरीन आमकां एंट्री दिली भितर. पयलें आमी सगळें काम चल्लां तें ऑलमोस्ट काम कंप्लीट जाल्लें आसा. तेंच्यांनी ऑलरेडी रिपोर्ट सेंड केला. फक्त टेंटेटिव्ह डेट केन्ना इनॉग्रेशनाची ठरतली त्या उपरांत ह्या 15 दिसां भितर इनॉग्रेशन जातलें ह्या प्लांटाचें. आनी प्रकल्पाच्या कामाचो नियाळ घेवंक गेल्ले कडेन इंजिनियर सांगता प्लांट केन्नाय सुरू करूं येता. आदलो PWD मंत्री सुदीन म्हणटा प्लांटाची प्लॅनिंग पळयल्यार तो 4 म्हयन्यान बंद पडपाचो. आता हो जर 27 MLD 28 MLD उदक जर प्लांट चालू जालो ताका उदक खंय हाडला. आजून ते उदकाचे पळय हांगच्यान येवपाक जाय आशिल्लें म्हादयचें तें उदकाची पायपलायन अजून पावूंकच ना. हो प्लांट बंद पडपाचो आसा. हांव पयस मारता. हांव तुमकां मे म्हयन्याक घेवन वता ते इनॉग्रेट करून दी. हांव तुमकां मे म्हयन्याक प्लांटार घेवन वता. तुमी स्वता पळया तो प्लांट चालू आसा की ना. तो प्लांट बंद पडलेलो आसतलो मे म्हयन्याक. मेळटा त्या म्हायती प्रमाण हो प्लांट वेवस्थीत चल्ल्यार तिसवाडीकारांक टँकराची उदका पुरवण व्हडलीशी लागची ना. फाटल्यान पळयता तुमी 27 MLDचो हो प्लांट ताजो सगळो टोटल कॉस्ट आसा तो 32.12 करोड. आनी घारपुरे इंजिनियरींग एंड कन्स्ट्रक्शन हांणी हो बांदला. आनी तेजे 5 वर्सां मेंटेनन्स ते पळयतले म्हणल्यार 6.3 करोड हेजे मेंटेनन्स आसा. आनी 25.82 प्लांटाचें कन्स्ट्रक्शन टोटल 32.12 करोडाचो हो प्रोजेक्ट आसा. काणेपरच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. मडगांवां SGPDA होलसेल मार्केटांत आयच्यान रिटेल नुस्तें विकप बंद केला. मडगांवचो CEO आनी मार्केट इन्स्पेक्टरांनी सकाळ फुडें वचून नुस्तें विकप बंद केलें. भायर भाजी आनी बाकीचो बाजार मांडिल्ल्याकूय थंयच्यान काडलें. काल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आमदारांक घेवन ते मार्केटाचें इन्स्पेक्शन केल्लें. होलसेल मार्केटांत रिटेल सेल नाका म्हूण पालिकेक ऑर्डर दिल्ली म्हूण पालिकेची एक्शन. कालचे आमकां डायरेक्शन्स दिले त्या प्रमाणे वी हॅव एन्श्युअर्ड दॅट द रोड फ्रॉम हायवे टू SGPDA मार्केट इज क्लियर ऑफ ऑल कायंड्स ऑफ वेंडर्स. कारण लोकांक थंय खूब इनकन्विनियन्स जाताले. सेकंडली देर वॉज अ कंप्लेंट फ्रॉम द रिटेल फिश मार्केट which was addressed by the government, and we had directions from the government to ensure that no retail fish is being sold at the SGPDA market outside the gate. So we have cleared all the retail fish vendors from the fish market outside the gate, and elsewhere the pavements and the footpaths also are cleared for convenience of the public. Sache also farak astana nobody will be allowed to sit on the pavements and footpaths. They are meant for public to walk freely. SGPDA मार्केट म्हणल्यार होलसेल मार्केट. होलसेल ते भायर बसताले तांकां भायर बसताले. टायमींग बी कितें ना, they are all throughout the day they will not be allowed to sit. Timing.
हाचे फुडें गोंयांत आनीक सनबर्न नाका म्हूण एनसीपीचो आमदार चर्चिलाची मागणी. तरणाट्यांचो फुडार ड्रग्सांचे व्यसनान पेड्डेर जाता. असले एडीएम खंय बंद जावंक जाय. सनबर्नाचे पास मेळटा म्हूण कळ्यार भुरगे पिशे कशे धांवतात. फुडाराचो विचार ना. आवय बापायचोय कंट्रोल ना. सरकारानूच फुडें सरचें. पयशे मेळटा म्हूण खंय सरकारान सनबर्नाचे नादाक लागचें न्ही. गोंयच्या मुखेलमंत्र्याचेर म्हाका फेथ आहा. जरूर तो लोकां चिंतलो, लोकां पासो चिंतलो, लोकांचे युथा चिंतलो, भुरग्यांक चिंतलो. कित्याक म्हज्या आनी मुगे जेवण पुताक म्हज्यान हाडपा जायना. कित्याक सान बाल म्हळ्यार लोक सारको पीस जाता, यूथ पीस जाताय, पिसा मागीर धांवताय. देखून हांव सांगता जेन्ना मुगे तशे लोकांगे भुरगे सो लोकांले भुरगे हे थोडे पुश मेळटा म्हूण सानमान करता म्हूण हे सानमान करून हे ड्रग्स घेवन भुरग्यांक काबार करपाक जायना. हांव आज जोड मागता सेमा कडेन आज जोड सानमान बंद करपाक. आनी जे पळय हे पळय हाय तुगेले नाकी पळय हाय थोडे जॉयंट हाय ते तुवें 11 ते 12 बंद करपाक. आनीक एकूच म्हाका एक विस्वास आहा. हांव जेजू कडेन सायबीण मायको मागून येयलां. हें मुगेलें उतर सीएमान तकल्यान जेजून सायबीण मायन घालचें. हें हांव कितें उलयता तें तेणें मानून घेतलो म्हूण सजमोन आनी सानमान फ्युचराक बंद जाता म्हूण सजमोन हांव बरो खुशालकाय वयता. वास्को पुलिसांनी 3 चोरयेच्यो केशी तडीक लायल्यो. सड्यावेल्या 3 धरल्यात. तातूंत एकलो प्रशांत मतदार, दुसरो बाशीद खान, तिसरो अल्पवयीन. 3 कलंगूट आनी मुरगांवां घरफोडयेंत हात. तांचे कडेन 2 लाख रुपयांचे चोरयेचे भांगर सांपडलें. 3 धरतकीच अल्पवयीना कडेन स्कूटर मेळ्ळी. कांय दिसां आदीं ताणें ती वास्को चोरिल्ली. इंडियन एरोजाचे हारींतल्यान भायर सरून इस्ट बंगाला आड बरो खेळ करतले म्हूण चर्चिल ब्रदर्साचो कोच बर्नार्ड तावारीस उलयलो. हिरो आय लिगांत चर्चिल ब्रदर्स आड इस्ट बंगाल मॅच शेनवारा सांजे फातोड्ड्या जाता. चर्चिल ब्रदर्स 4थे सुवातेर जाल्यार इस्ट बंगाल 1ले सुवातेर आसा. इस्ट बंगाल टॉप पोझिशन दवरूंक जैता खातीर खेळटले म्हूण तांचो कोच एलेंजाद्र ग्रासियासान स्पश्ट केलें. Our defeat against Indian Arrows put us in the group, in our family team, very upset in the trainings in this week, and we prepare to this game to renew the last image that we give in the field. So against a strong team that is in the top of the league, they are in first position. They don't lose yet. They got good players. In my opinion, East Bengal got 2 players per position with quality. They got very good players in the center pieces. So we work all the 4 moments of the game. Offensive process, defensive process, transitions, center pieces. And I think we are ready to make a good game against this team, and we believe that we can have our chance. We play at home. We know that this team not lose yet, but I believe in my players and I believe what we work in this week, and I hope tomorrow we can change our image and change the result. Bueno, nosotros venimos con mucha confianza. We come with a lot of confidence. Venimos de ganar partidos. We come from win games. Sabemos que mañana es un partido grande en esta liga. We know that tomorrow it's a big game in this league. En un buen escenario. In a good scenario. Y venimos, por supuesto, con la idea de ganar, ¿no? And we come, of course, with the idea to win. Bueno, lo que espero es tener el mismo nivel que en partidos anteriores. I expect to have the same level as the previous games. Tener buen juego. Have to play good. Y como he dicho antes, pues espero ganar el partido, ¿no? Sé que va a ser un partido duro. As I said before, I want to win. I know that it's going to be a tough game. Un rival que va a querer resarcirse de la derrota del último partido en casa. An opponent that will try to come back after the last game that they lost here.
हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाचे वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.